रिस्पॉन्स टायम कमी जावंक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा की आमकां कमीत कमी 75 वयर आमकां एम्ब्युलन्सीस जाय. 10 एम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटरीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन जे 75 ऑन रोड एम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय. आनी ते एम्ब्युलन्सीस आमकां प्रपोजल आमी ऑलरेडी घातलेले आसा की पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स आमकां वाडोवन हांव ते चर्चा आमी करतलेच. पूण हें आमकां कितें जालां की आमचे रिस्पॉन्स टायम एक विशय जालो, पूण आयज रिक्वायरमेंट बी वाडले. आयज प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां वेगळ्या तरेतले कॉल्स इतले येता की ते हँडल करपाक मुश्कील जावंक लागले. पूण आमकां ते ओवरऑल आमकां नॉट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमकां हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी आयडेंटिफायड केल्या. वी हॅव टू एक्चुअली आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट. इतल्या वर्सांचो आमकां अनुभव आहा, पूण ते हॉटस्पॉट्स बी बदलूंक लागले. आनी त्याच तरेन एम्ब्युलन्साची संख्या वाडल्यार तर आमी वाडपाचो प्रपोजल आमी घातल्या. ते वाडयल्या उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आसा. ते एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातला. ते एकदां जाग्यार येतकूच आमी हें करतले. आनी हर्सवॅन सर्विसीस आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले त्याच आमी गोंया राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. हे माफिया सर्विसीस जे एम्ब्युलन्सीस सर्विसीस जे गोवा मेडिकल कॉलेजान गाजयता, काय पॉलिटिकल पेट्रेनेज घेवन गाजयता, ते बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू परत हांवें केल्लो आसा. आतां हांव कोणी कितें म्हाका सांगल्यार हांव कसोच आयकपाचो ना. कित्याक गरीब मनशाक 20-24 हजार 25,000 दिवन रातचे बॉडी व्हरपाक, आरे बॉडी ते पेशंटाचे जे कोण एक्सपायर जाला ताका मातशे तरी सहानुभूती आसूंक जाय. सरकार आमचे आसतना आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हें करूं शकना. आनी हे माफिया ह्या लोकांक अक्षरशः भितर उडोवंक जाय. एम्ब्युलन्सवाले जे कोण लोकांक लुटता त्यो आनी मनशाचे मरणाचेर बी ते पयशे करपाचो प्रयत्न करता. हांव जो पर्यंत आरोग्य मंत्री आहा हांव खपोवन घेवचो ना. खंयचेनय प्रेशर येवन दी म्हाका काय फरक. सर काही महिन्या पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केल्लें. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूच तेजे रिक्रुटमेंट जेन्ना जातले तेन्ना ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून रिक्रुटमेंट जातले. फेसिलिटीज तांकां जशी जाय त्याच तरेची फेसिलिटीज दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. हांवें जे शब्द सांगला हे इतले हॉस्पिटलां बांदून जावचे ना. ते हॉस्पिटल पूर्णपणे कमिशन करून लोकांनी म्हणपाक जाय की आपल्याक त्या तरेची सेवा गावता. मागीर हांव म्हणून सांग निलेश वावुरता, निलेशाक जे कितें तेंको दिवंक जाय ते हांवें ऑलरेडी फायलीच्या माध्यमांतल्यान दिल्ले आसा. बाकीचे गोश्टी पूर्ण करपाचो केन्ना मेरेन जावंक जाय. म्हणजे आतां हांव सेंटर ऑफ एक्सलन्स इवन गोवा मेडिकल कॉलेजान करता. डॉक्टर निशीत शाह, डॉक्टर अमित मायदेव, थंय तरी वयर सकयल केन्ना केन्ना कांय गोश्टी जातात त्यो. आनी हे पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स जे आमी बांदल्या, जे बाब निलेश काब्रालान इनिशिएटीव घेवन बांदला, ते पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स आमकां फंक्शनल फुल्ली करूंक जाय. म्हणजे तितको लोड सावथ गोवाचेर येतलो तितको लोड GMCचेर कमी जातलो. हे बांदून इतले व्हडले हॉस्पिटल बांदून जर आमी ताका फूल फ्लेज ऑप्टिमम युटिलायझेशन करूंक शकले ना आनी कांय स्पेशलिटीज हांगा दिवंक जाय. आनी हें करपाक कांय हरकत ना. गोंयचे इतलेय स्पेशलिस्ट भायल्यान गोंयान येवन सोदता. म्हाका कळना आमी खंय तरी म्हाज्या डिपार्टमेंट पूर्णपणे प्रयत्न करता, पण म्हाका आनी मेहनत करची पडटली हे सगळे गोश्टी जाग्यार घालपाक. सर डॉक्टरांची पोझिशन म्हणजे आतां कितें जालां, इंटर्नशीप आमी जे करताले आमचे भुरगे NMCन ते कॅन्सल केले. आतां आमी तो पोस्ट आमी मेडिकल ऑफिसराचो घातला. ते घातली ऑलरेडी फायल. म्हणजे एडिशनल आमकां 60 मेडिकल ऑफिसर्स गावतले. ते अशें करून जे खंय आमी बजेट हेडाच्या माध्यमांतल्यान आमी फेसिलिटीज घेवं शकता, ऑपरेशनलायज आमी हॉस्पिटल्स करूं शकता, ते करपाची. सर एक वर्स जाली अशेंच आमकां आयकूंक मेळटा जातलें. हे मातसो वेळ केन्ना केन्ना जाता. हे अल्टिमेटली हेल्थ कॅर आहा. ताका निलेश बाबान CT स्कॅनाची मागणी केल्या, कांय गोश्टी तेणें मागिल्ल्या म्हणून आमी आतां रोटेशनल बेसिसार हे केल्या. त्याच बरोबर कालचे कॅम्पान हांवें सांगलां एक आमचे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री आहात तेंचे ते बी आपल्या राज्यान चालू करपाचो तेंचो प्रयत्न. मोबायल युनिट्स आनी मोबायल क्लिनिक्स इन एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी आमी 40 मतदारसंघान आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न. म्हणजे ते पंचायत वायज ते रोटेट करूं शकतले. हे अल्ट्रासावंड पासून एक्सरे पासून रक्त तपासपाची सोय ते ऑटोमॅटिकली रोटेट जातली. म्हणजे सामान्य जनतेर आनी प्रजेच्या दारार आमी आरोग्य सेवा व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इनॉग्रेट करून ऑलमोस्ट आमची सकाळी फुडें ऑलमोस्ट 500 पेशंट रजिस्टर जाले. आमचो स्पेशली आमचे डीन बांदेकर बाब त्याचे स्टाफ घेवन आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस रुपाबाय, तशेंच डॉक्टर आयरा डेंटलाचे सगळे तेंचे स्टाफ घेवन आमचे कुचड्या मतदारसंघान हांगा तपासपाक लोकांक येयल्या. म्हणून हांव पयलीं विशेश बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. इतलेंच मागता की हे हॉस्पिटल जे आमी ताका आतां याद केल्या हांव CMाकूय याद करता. आनी हॉस्पिटलाचे जे आमकां जे हांगा सर्जरी वॉर्ड बाकीचे वॉर्ड आमी चालू केल्या ते बेगीनूच चालू जावपाक जाय. हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी हें केलें जाल्यार मागीर फुडें आमचे GMCचेर आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कमी लोड पडटलो. सो म्हाका दिसता हे आमी 80 बेडेड मेल, 80 बेडेड फिमेल, 25 बेडेड गायनेक वॉर्ड
प्लस हांगा सर्जरी वॉर्ड अशें करून जे केल्ले स्थापना केल्ली मनोहरभाई पर्रीकर आसतना जे मान्यता दिल्ली आज डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा म्हणजे हांव ताका याद करता पयलीं मिटींग जाल्या आनी डॉक्टर रुपान फायल मूव केल्या की हांगा हॉस्पिटलाक आमी डॉक्टर अपॉयंट करपाक सो म्हाका दिसता हो एक मेगा कॅम्पान दाखोवन दिता की हांगा लोकांक ह्यो सुविधा जाय आनी कंटिन्युअस सुविधा आसच्यो हेजे खातीर हांव धडपड करता आनी म्हाका खात्री आसा ह्यो जातल्यो म्हणजे फुडें सो इतलेंच मागता की आमच्या आज वांगडा प्रसन्ना बाब आसा चेअरपर्सन सरपंच आसा शेल्डेचे कविताबाई आमचे पिस्तूल सरपंच आसा आसोळडेचे आमचे बाकीचे कावन्सिलर पंच मेंबर आसा आमचे सगळ्याचे एकूच हें आसा की हे कुडचड्या वयलें हॉस्पिटल लोकां खातीर जे आमी इमारत बांदलेली आसा ही फूल फ्लॅज लोकां खातीर जावची डॉक्टर येवचे रेग्युलर डॉक्टर आसचे सर्जरी जावच्यो गायनेक वॉर्ड चालू जावचो हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता आनी म्हाका दिसता आमी सगळे हेजे खातीर युनायटेड आसा हांव डॉक्टर प्रमोदाकूय आमी पयलीं फाटीं सांगला आज बाब विश्वनाथाकूय सांगला आमी विश्वेश बाबा तुमकां ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगला की जाता तितले बेगीन आमी हे सिस्टम हांगा करपाचो प्रयत्न करून लोकांक अर्पण करपाक लोकांक सुविधा दिवपा खातीर आमी आमी काम करता आनी हे सगळ्यो सुविधा ह्या हॉस्पिटलांत जातल्यो अशें तो आश्वासन आज परतून दिवन गेल्लो आसा आमी फॉलोअप करीत आसा आनी फॉलोअप करून एका लॉजिकल कन्क्लुजन करपाचो हेतू म्हाका दिसता आमी करून घेवपाचो संदी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय आनी ऑनरेबल विश्वेश बाबान दिल्ले आसा ते फुडें व्हरतले पयर आमी दोतोर रुपा आसा तिकडे विचारा आमी फाटल्यान लागून आतां पयलीं कितें जाता डॉक्टर जे आसा आज प्रोफेशन स्पेशली MBBS सोडून जे MD म्हणटा वो जे स्पेशलिस्ट आसता तांकां जी सॅलरी जी क्वांटम जी आमची गोवोरमेंटाची आसा ही खूब कमी आसा म्हण डॉक्टर आमकां येवपाक सोदना पूण पयर आमी डिसिजन घेवन आमी रुपाबाय जी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आशिल्ली तांकां डिसिजन घेवन हॉस्पिटलान मिनिमम 2 लाख जे स्पेशलिस्ट आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस दिवचे आनी 5% इनक्रीज एवरी इयर आसचो ही फायल मुवमेंट चालू आहा आतां ARDन फायल गेल्ली आसा काल ती हांव फॉलोअप करता मागीर फायनान्सान वयतली सो म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या म्हणजे मार्च म्हयन्यान येवपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो आमच्याच हॉस्पिटल न्ही म्हणजे पुश करतली सगळ्या गोंयान जे मे बी वास्को जे हॉस्पिटल आसा वो जे फोंड्या हॉस्पिटल आहा हांकां सगळ्यांक एड येवपाचो जो संबंद आसा मागीर डॉक्टरांनी येवपाक जाय डॉक्टर येतले ना येतले ते मागीर फुडें पळया